म्हजें नांव आंतोनियो वेरोनिका फेर्नांडीस. हांव जल्मलों 18 ऑगस्टाचे 1948. हांव ज्या दिसा जल्मलों त्याच वेळार आमच्या गांवची इगोर्जेची एक तोर मोडली आनी ही तोर मोडल्या तेन्ना हांव जाला म्हणून म्हाजो चलो मातसो इल्लो पॉप्युलर जालो. आनी तितून सावन हांव पॉप्युलर जातोच आहा भुरगेपणार. म्हाजें पयलेंच इस्कॉल म्हणटा पळय तें इस्कॉल ऑफ पारोकियाल इस्कॉल म्हणजे इगोजेचें इस्कॉल, जंय आमी म्युजीक शिकताले. हांव म्युजीक शिकपाक आमकां आर्ट शिकची पडटाली. आर्टीचेर सगळें म्युजीक बरयलेलें आसतालें. तो मिस्टर आमकां शिकयतालो. आनी सायड बाय सायड कोंकणी आमकां पयलो बूक आसलो पिर्मे तोम. त्या पिर्मे तोमाचेर आमकां सेंटेन्सां फ्रेम करूंक शिकयताले. आनी उपरांत मागीर पिर्मे तोम काबार जाल्या उपरांत मागीर आमकां सेगून तोमाचेर आमकां शिकयताले गॉडनादोराक, पात्र्यार सायबाक, बिस्प सायबाक असल्या नामनेच्या मनशांक चिटी बरोवपाक. आनी जेन्ना तूं हो सेगून तोम पास जालो म्हणटच तूं यू आर लायक ए ग्रॅज्युएट ऑफ दॅट इस्कूल. आनी आमकां हेर शिकयताले कोंतां बातां एरिथमेथीक शिकयताले. आनी त्या इस्कॉलान आमकां प्रायमरी लेवल परफेक्ट करताले. आनी सायड बाय सायड हांव सकाळचें पारोकियाल इस्कॉल आनी सांजेचें पुर्तुगेज इस्कॉलाक वयतालो. आनी पुर्तुगेज इस्कॉल शिकता आसतना हांव इगोजेनूय वयतालो. इगोजेन शिकता आसतना हांव आयज न्हेसतालों आमचे गांवचे इगोजेन सायपेच्या कपेलान आनी दोतोर गुस्तांव मोंतेराल्या कपेलान. थंयसर 2 सालवी जाताल्यो तेंच्या फेस्ताक रेमे सायबिणीच्या. आनी उपरांत मागीर हांव रेबेक शिकतालों पूण कंप्लीट करूंक ना. सॉल्फां वाचतालों पूण परफेक्ट नासलो. चालूच आसलें म्हाजें शिकप. मागीर हांव मिस्टेरी बाराबर कांतारां म्हणटालो क्वायरान. आनी मोतेती आमी आमचो गांवचे क्वायर चड हुशार आसलो. आमचे लागीं बरे बरे मूज्ग आसले आमच्या क्वायराक. आनी आमची मोतेती म्हणपाची फांक इतली गाजली की आमकां एमिसोर दे गोवाचेर येले कांदोलीचो क्वायर. इट वॉज इन समवेर इन 1958. हांव भुरगो तेन्ना. हांव सगळ्यां परस ल्हान क्वायराचो मेंबर हांव. आनी थंयसर आमी एमिसोराचेर पयलेच फावट हांवें एमिसोर दे गोवा कितें तो पळयला. थंयसर हांवें व्हडल्या व्हडल्या मनशांक पळयलेत. आंतोनीन डिसोजा, मायस्ट्रो आंतोनीन डिसोजा, म्युजीक डायरेक्टर त्या तेंपार ताका पुर्तुगालाक व्हेलोलो. इट वॉज अ ग्रेट ऑनर फॉर गोवन्स. आनी तो इतलो हुशार सॉल्फां बरोवपान. जे परी पळय कोण शॉर्ट हँड बरयता तो सॉल्फां बरयतालो. इज अ जिनियस. मागीर दुसरे आसले आर्टिस्ट जोगीन डेमेल आसलो, इजमॅने आसले बोंटेची, जॉनी सिल्वेस्टर, बाल्दीन आरावज. आनी तेणीन त्या दिसा तेंचें रिकॉर्डींग चलतालें. आनी तें रिकॉर्डींग हांवें चलतना हांवें पळयलां एअर टायट कंपार्टमेंट. आनी फॉर्च्युनेटली म्हाका हांव भुरगो म्हणून आंतोनीनान म्हाजेर आपुरबायेन थापट मारलें फाटीर. आनी तुका हांगा रावंक जाय म्हणून लागलो म्हाका. हांवें खोशी दाखयली. आनी थंयसर हांवें पळयलें तें पळय कांतार रिकॉर्ड करता आसतना आंतोनीन एज अ म्युजीक डायरेक्टर ग्रील करतालो तेंकां. मातसो कितें चुकलें बॉन स्टॉप म्हणटालो. आनी जोगीन डेमेल आनी तेजी भयण आनी तें मांडो दुलपद दिसता तें. सदांच्यो जनेलार बसतालें कोण गो तें, जोगीन डेमेल म्हणटालो कोण गो तें. सो इट वॉज सच ए ब्युटिफूल. आनी मागीर आमी आमच्यो मोतेती रिकॉर्ड केल्यो
मोते ती आमी एक सिमोन डॉर्मिस, very sorrowful, Filius at Jerusalem. This was the most sorrowful motet. ती म्हणटा आसतना तुका उतरां समजना लॅटीन, पूण तो ट्यून आयकून तुजे लोंव पासून उबी जाता. आनी आनीक एक म्हाका उगडासना 3 मोतेती आमी रिकॉर्ड केलेल्यो आनी मागीर आमी येयला. उपरांत मागीर म्हाजें पुर्तुगेज इस्कॉल चालू केलें, चालूच आसलें आनी हांव प्रिमियर ग्रांव पास जालो. प्रिमियर ग्रांव करता आसतना गोंयचे गोंय आमचे हातींतले इंडियन गव्हर्मेंटान मेले. तेन्ना पासून दिसतालें की आमकां गोंय आमच्या हातीन उरत गाय. इनफॅक्ट आमच्या जायत्या जाणट्यांक जाय आसलें, हांव भुरगो खरो, म्हाकाय जाय आसलें की गोंय आमच्या हातीनूच उरलेलें, पूण तें आमच्या हातीन पडोंक ना. तुका एक गजाल सांगू हांव बिलेंबाब, गोंयचे त्या दिसा कितें जालां पळय तें. 17 मिलिटरी भितर सरली. युनायटेड नेशनान थाराव मांडलो की भितर सरले ते भायर सरचे म्हणून. इंडियन मिलिटरी भायर सरोना. राशियान विटो केलो आनी इंडियेक भितर सरपाक लिबर्टी दिली. म्हजो भाव चेडो म्हणून आतां जालें 1 म्हयनो जालो मेला तो गोवा पुलिसेक आहलो. ही वॉज अ टॅक्निशियन. ताका 4 दीस तेजी खबर ना, ताका बॉर्डरार धाडलेलो. आमी घरान हुस्क्यान रावता ना. फायनली तो येयलो 17 सांजेच्या आदेसा 16 कितें 16 सांजेच्या आदेसा तो येयलो. तो बेतीन सावन कामियांचेर येता. कानूय इगोजे लागीं पावल्या उपरांत तो देंवलो, कामियां आहलो. तो देंवला तेन्ना पाद मार्कूस म्हणून आमचो कूर आनी हांव आनी येसो म्हणून वड्डेचो मोडवो धोबी, ताणें पाद मार्कुसाचो रोप हाडलेलो, लोब धुवन हाडलेले आनी तो ताका दिवंक येयला आनी पाद मार्कूस ताका 1 रुपया दितलो. तो 1 रुपया घेतलो, चिंटार वयतलो वड्डेच्या, 4 आण्यांचें नुस्तें घेतलो, 4 आण्यांचें तांदूळ, 4 आण्यांचें आनी कितें आनी 4 आण्यांचें कोप आनी हो रुपया काबार करतलो आनी घरा वयता. घरा ताका रावता, बायल भुरगीं रावता. पाय येतलो, घोव येतलो आनी आमचें जेवणाचें जातलें. जेन्ना म्हाजो भाव कामी आहलो देंवलो आनी पाद मार्कुसाक ताणें सांगलें, पादकूर भितर सरले आं. भितर सरले म्हणना बरोबर येसो सगलें सांडलें, रुपयाय सांडलो, लोबूय सांडलें, सगलें सांडलें, आमकांय सांडलें आनी धांवता, जय महाराज, जय स्वराज, जय हिंद. आतां आमचें राय जातलें, आतां तुमची इगोज आमी मोडटले, तुमची कपेलां फोडटले, तुमकां मारतले. धांवता आनी हांव हेच्या फाटल्यान वयता, रे फूंय रे. ना तूं वच हांगा सरलो. असो धांवन गेलो, घरा गेलो. खंय पावलो खबर ना. म्हाजे मतीन त्याच वक्तार एक कितें येयलें, वेर आर वी हेडींग नाव. हें कितें आतां हें कम्युनल गोंय जातलें. म्हाका मातशें भुरगो खरो हांव, पूण म्हाका गिन्यान आसलें. आनी आतां तर हांव पळयन तेन्नाची चळवळी हेच्या सारकेल्या मनशाची आनी आतां कितें जाता गोंयांत. इट इज आमी म्हणटा आमी सेक्युलर. क्रिस्तांवूय सेक्युलर ना, हिंदूय सेक्युलर ना आनी मुसलमानूय सेक्युलर ना. जण एकलो आपआपल्या कित्याक सांग, जण एकलो भियेलोलो आहा, कित्याक सांग फियर पडलेलो आहा. ओके, 17 सकाळीं 3 वरांचेर सुमार मिलिटरी चलता आमच्या मेन रोडार. आग्वाद वयता. आमी उठल्या सकाळीं. म्हाजो भाव चेडो म्हणटा पळय तो न्हिदलोलो. तो
2-4 वर्सां पुर्तुगेज तेंपार गोंय बोमाय आहलो. तेणें बोमाय कितें तें पळयलां. बोमाय म्हणजे करप्ट न्हू. कंपेर्ड टू गोवा, Indian territory, wherever you go, corrupt. They are nowhere near us. We are great people बाबा. हांव कितले संवसाराचे नॅशनॅलिटी कितल्यो पळयल्या, कितले कितले गांव भोंवला, पूण म्हाका गोंयकारां असले देसेंत आनी हाय कॅलिबर डिसिप्लिनाचे मनीस खंयतरूच मेळूंक ना. मॉरॅलिटी व्हेरी हाय. म्हणटकच चेडान उठलो, पळयलें ते मिलिटरी वयता पळय ती, आनी आतां म्हणून लागलो मोलारायज जातले, गुंडा येतले गोंयांत. आनी काडलो न्हिदोंक गेलो. तो न्हिदोंक गेला, न्हिदता था ताका सिंधी मातान त्या झेम पडली. सकाळीं 7 वरांचेर उठलो. ओके. मागीर 6 वरांचेर आनीक मिलिटरी येता, इंडियन मिलिटरी आग्वाद वचपाक. म्हाजो पाय गरोपीट पाकलो कहो, चेड्डी घाल्ल्या आनी बानयान, आनी आमच्या शेतान वयता, रस्त्या कुशीक आमचें शेत. मिलिटरी वयता. तेणी पायक पळयलो, मिलिटरी फूल कॉन्वॉय पळय आहलो, फुडलो टँक पळय आहलो तो थांबलो. तेजेर कोण व्हडलो जनरल आहलो तो. म्हणलें तेणें, कितें कोत्ताय तो? हिंदीन. म्हणटकच पाय हें जालो, एलर्ट जालो. हांगा यो म्हणलो पाय. आमी आतां घरा कडेन रावन आमी भियेले. आमकां खबर ना. आनी सरदार जी पळय म्हणटा पळय ताका हांवें पयलेंच पळयलां. हांव भुरगो, म्हाका दिले ते फुंयच्या संवसार आसले मनीस. आमी आदीं पळोवंक ना सरदार कोण पळय ते. म्हणटकच आनी हांव भियेलां सगळो. कितें पायक आपोवन व्हेलो तेणी. तूं कितें कोत्ता हांगासर? पाय म्हणटा हे फुंयच्या संवसार आसले, शेतान वावर कोत्ता तो मनीस तांकां दिसना. कितें आपल्याक ढोंगा कोत्तात आपूण नोको जाल्ल्या भाशेन करून. कितें कोत्ता काय म्हणून जाता, ते जाणा तो शेतान आहा म्हणून. पाय उदक सोडून गेलोलो. तोरवो ओमताले तेन्ना, तो येदोत आहलो तोरवो. उदक सोडलें आनी हेणेन ताका आपोवन व्हेलो. पायन सांगलें आपूण उदक सोदता म्हणून. तूं चेड्डेन कित्याक? बानयान कित्याक? पायन सांगलें आपूण गरीब म्हणून. हेंच तें, ह्याच पासत आमी येयला पुर्तुगेजाक धांवडावपाक. पुर्तुगेजान तुमकां मुद्दम गरीब धरल्यात. आतां तुमी गरीब उरचे नात. आतां सगळे गोंयकार गिरेस्त जातले. पाय फुल्लो. पाय शेतान वयता आसतना विवा सालादार म्हणून गेलोलो. येता आसतना नेहरू जिंदाबाद म्हणून येता. आमी म्हणलें पाय कितें जालां, पिसां लागलां. वयता आसतना गेला विवा पुर्तुगाल, विवा सालादार, आनी येता आसतना जय हिंद, नेहरू जिंदाबाद म्हणटा. म्हणजे पाय सदमलो. आतां नेहरू आमकां हेवेल्ली माना पळय आदीं पडटालीं, तशें नेहरू कितें दितलो म्हणून आमी फुल्ल्या. जालें. हे गेले. हे विचारतात, पायक विचारता, तोच आतां जनरल वो कोण कमांडर. शापोरा म्हणटा तें थंयसर. पायन सांगलें अमकें इतल्यो किलो म्हणून. तितूर मिलिटरी आहा, इंडियन पुर्तुगेजाची मिलिटरी आहा. पायन सांगलें आपल्याक दिसना. तर कितें तितूर तो फोट व्हडलो ते डिस्क्रिप्शन विचारतात पायक. पाय जाणा आसलो शापोरा फोर्ट आनी कितें खबर आसली. पायन कितें सांगलें ताका. ओके. मागीर ते काडले आनी गेले. पाय येयलो घरा आनी हें जालें अहें. हें आमचें म्हजें भुरगेपणार हांवें पळयलां पळय तें. उपरांत मागीर कितें जालें आनी फुडें वयतलो जाल्यार सांगपाक. तुमची शेतां म्हणून लागून पिड्यार जातली. 15 दिसांनी तेणीन एक कितें स्कीम काडली आनी शेतांक म्हणून लागलो कितें पिड्यार जाता, कीड लागल्या, ताका वखद मारूंक जाय. मार म्हणलें. आमच्या शेताक पयलें मारलें. वखद मारलें आनी किडी मरपाक. तिकडे आनी कितें उत्पन्न जालें.
किडी मेल्यो म्हणून खबर ना त्योच पडट्यो किड्यो जल्मल्यो जाल्यार घरांक म्हणून तुमच्या मुस्कां येतात आनी पाली येतात त्यो बंद करूंक जाय, मारून उडोवंक जाय. ते येयले घेवन मारपाक, डिडिडी मारता पळय त्यो सूं करून मुस्कां मेली आनी कसलेच निकरप जालें. कितें कांयच समजना आतां. ओके, 8 दीस जाता म्हणसर गोंय घेवन 8 दीस जाता म्हणसर 8 दिसांनी कांदे, बटाटे आनी पासिंग शो सिगरेट आनी असले बारीक बारीक फ्लडेड गोंयां इंडियेच्या वाठारांतले. आनी सवाय आमकां दिसलें आतां आमचें बरें जाता कशें. 15 दिसांनी 1 म्हयनो जालो. आमच्या गांवांत एकलो कोण लायटीकार म्हणून आहलो, तो तेणें गोड खावपाचें आपस मारपाक लागलो. तो आपूण 1 किलो गोड खाता, आपल्याक 100 रुपया दियात. तो तिकडे आपस मार गोड सवाय आसले. ते सायडीन शेवले तिकडे नॉताक रेंदरांनी माडाक सूज घालपाची काडपाची बंद केली आनी दोशीच्या देफीच्या गोडाचो सोरो काडपाक केलो. आनी 15 दिसांनी गोडूच ना, कांदेच ना. पासिंग सिगरेट पळय इतली सवाय जालेली. भुरगे आमच्या गांवांत आमच्या वाड्यान सिगरेटी फुसकायतात. सवाय मेवता न्हू. तेणी सिगरेटी फुसकायल्यो. पासिंग सिगरेटूच बंद. हे आतां कितें करतले? हेका एडिक्टेड जाले भुरगे. जालें मागीर सगळे मारगाय. आमी केन्ना उबे रावले हेका सोसायटीक रेशन कार्डा केन्नाच रावंक ना. फर्स्ट टायम तिकडे 62 जाता म्हणसर चायनीज वॉर. हे म्हणटात कितें की चायनाच्या गिराक लागून आमची सगळी म्हारगाय जाल्या. पूण आमी रे कितें जाणो हें? आमी तुमकां यो म्हटलेलें आमचें गोंय घेवपाक. आमकां सांगलां तुमी आमचें गोंय घेता म्हणून. आमी तुमकां आपयल्या. आमकां जाय आसलें पुर्तुगेज गेलो. म्हाकाय जाय आसलो पुर्तुगेज गेलोलो. पुर्तुगेज कोण रे? ते भायले मरे, युरोपियन मरे ते. तेणी आमच्या मते असिमिलेट जाल्यात ते. तेणी आमकां जाय तो वेगळो जाय केला. पूण बरेंय केलां. तेणी आमकां सगळें वायट करूंक ना. आनी आमी पळय जेन्ना पुर्तुगेजाक एक्यूज करता हांव, ते पुर्तुगेजान आमचें पाड घालूंक ना. आमकां आमचें वायट केलां आमच्याच पुर्तुगेजांनी. इगोजांनी कास्ट सिस्टम चलयात म्हणून पुर्तुगेजान सांगलां, आमच्या पुर्तुगेजांनी सांगलां. पळय साश्टी कमी आमच्या मेजार वेगळो जाय. आल्दोणां अपमुसे जाती प्रमाणे अपमुसे हें पुर्तुगेजान कर म्हटलां. पण हे सगळें पुर्तुगेजान बोब मारतात. पुर्तुगेजान आमकां इल्ली देसांत दिली, आमकां मनीसपण दिलें. ह्या पासून आमी ताका इल्ले सलाम मारूंक जाय. बट दॅट डजंट मीन दॅट आय एक्सेप्ट colonialism. No way. If I was a grown-up boy, that time I would not go to school and I will not go to college and lycée. I would join this freedom movement. But कसलो freedom movement? Pure. न्हू ह्या थोड्या चोरां बाचीन अंजुना वयता आसतना पोर्रा इगोजे फाटल्यान आसा गांव वयता ती एक रस्तो आनी तिचोर फ्रिडम फायटर म्हणून चोर रावताले. इस्कॉलाच्या भुरग्याची गोडयां काडून घेताले. नुस्तेकारां बाजार विकून नुस्तें विकून बाजार घेवन येतालीं. तेचे पोतयांतले पयशे घेताले. घरा कडकडे वचून लोकांक सतायताले. शोले मनेल शार म्हणून आहलो कासादोर चोडयां. तो रानदुकर मारूंक वयतालो डीप इन द जंगल. आनी ते सगळे हिंदू पळय आहात ते तेज्या आमी रेंदेर तांकां तो वांटे करून वांटतालो. तेजेशी नकलो सिरविदोर कामाक आहलो कासाक वयता आसतना. तो काडलो आनी फ्रिडम मुवमेंटान भितर पडलो. आनी ते फ्रिडम फायटरांक घेवन हो मनेल शारागेर येयलो आनी ताका विचारता आर्म खंय हांगा म्हणून.
तेणें सांगलें भितर राव. काडलें घेवन गेले. तो आतां थिंगेर काम करतालो आनी हे फ्रिडम फायटर कोणाक सोतायतात? गोंयकारांक. पुर्तुगेजाक सोतायत मरे, पाकल्यांक मारात मरे, पाकल्यांची आर्मां घेयात मरे. मोव मेवता म्हणून फोणटात आनी आमी फ्रिडम फायटर म्हणटात. फ्रिडम फायटर कसले नागोवपाचे लोकांक, इनोसंट मनशांक मारपाचे. शोलेच्या रेजिस्टराक येलो पुलिशेन म्हापसा खोर्देलार आपयला म्हणून आनी इकडे येलो आनी एक दर्या कुशी व्हरोन जितो मारलो. ही कामां कितें? तेका पाकल्यांक कित्याक व्हरूंक ना? हांगा पोर राव तेका धरल्यात फ्रिडम फायटराक. तेका दुबाव पडलो एका पोदेराचो. तो पोदेर थंयसरूच लागीं जाल्लो. तेणें ल्हान दिलें म्हणून त्या पोदेराक धरलो आनी तेजी जिबूच घातली. कसली क्रुएल्टी! फ्रिडम फायटर बरे वार करात मरे. फ्रिडम फायटर कसले आहात रे? फ्रिडम फायटर म्हणजे कितें रे? आनी आतां एक फॅट जालां की क्रिस्तांव कोण वावरोंक ना फ्रिडम मुवमेंटाक. एंटायर सालसेत फ्रिडम मुवमेंटान आहा ते कोण? एंड फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, द फर्स्ट पर्सन टू रेज द वॉयस फॉर द फ्रिडम of not only of Goa but for entire India was none other than our Christian brother Dr. Francis Louis Gomes from Naveli. He was a parliamentarian. When he went to Europe, he said, I come to ask liberation for my land and for my country. He did not stop asking liberation for Goa only. He went a step further, liberation for entire India. Who is this man? Abba de Faria, म्हाजो गांव बा कानोयचो. पिंटू रेवोल्युशन. पिंटू रेवोल्युशनरी म्हणटा ते कोण? पादरी कानोयचे. तेणीन पुर्तुगेजाक धांवडावपाक रेवोल्युशन केलें. पिंटू द रेवोल्युशन म्हणून हिस्ट्रीचेर बरयलेलें आहा. आनी आबा de Faria was part of it. When before this revolution could be implemented, he left for Portugal. आनी थिंचोर सावन ताका गमलें की हें रेवोल्युशन गोंयचें फेल जालें म्हणून. सो यू आर ऑल्सो सस्पेक्टेड. ही फ्लेड टू France. He met those great people there, revolutionary people, and he told them, see, we also tried to bring about revolution to overthrow Portuguese regime. So when you are going to do your French Revolution, be careful. Go carefully. Because of his advice, French Revolution was postponed for a few more days, and because of that it attained the success. So now, who is the freedom fighter? Why this is a blame game, as if Christians were partners in crime with Portuguese? ते म्हणटात आतां आमकां डिफेम करपाक. जायते जाण म्हणटात क्रिस्तांवांनी पुर्तुगेजाक गोंय हाडलो म्हणून. ती मजा कोण? तो क्रिस्तांव न्हू. क्रिस्तांवांनी पुर्तुगेजाक गोंय हाडूंक ना. हेंच्याच मनशांनी हाडला. आनी पुर्तुगेजाक मागीर आयतें मेवलां गोंयांत. आयतें दिलां पुर्तुगेजाक. कोणें दिलां? क्रिस्तांव नासले तेन्ना. De Souza, Fernandes, Dias, Gomes, हे कोण नासले. आपोस de Albuquerque तेणें पयलीं गेल्लें, आदिलशाक उडयलो आनी ग्रेज्युअली एक म्हणणी आहा न्हू, when lion tastes blood, he will go for it again and again. सादाम हुसेनाचें तशेंच जाल्लें. अमेरिकनान सांगलेलें फकत तीच एरिया कॉम्प्लिकेटेड पळय आहा ती घे आनी काड आनी सुशेगाद बस म्हणून.
सादाम हुसेनाक इजी मेवली जे परी पळय इंडियन ट्रूप गोंयचेर मार्च जालेले तशें सादाम हुसेनाचे येयले आनी पळय शारान पावले तिचोर पयलो धरलो म्हाका आनी हांव सगळे लोफड्यांनी हांव सांपडलो. सो नाव कमींग बॅक टू द पॉयंट, दीस इज माय भुरगेपणार पळय हांवें हें पळयलां आनी इट इम्प्रेस मी so much it will not easily disappear from my mind. Then I finished my Portuguese school, joined Arpora, St. Joseph High School Arpora. St. Joseph High School Arpora was the first English high school of Goa. It was started by Father Lion. Father Lion, though he is called Father Lion, but he was not a priest. He was a brother. He was rejected in the seminary and he was thrown out of the seminary because he was suffering from leprosy. And then somebody told him, after doing all the medicine, meeting all the doctors, he could not get cured. So somebody told him, वच गोंया वच आनी गोंया जोरी आहा ती स्प्रिंग where curative water is flowing and have bath there. So he came. Then somebody directed him, go to Sikeri. Sikeri म्हाज्या भुरगेपणार पासून जोरीचें उदक व्हांवतालें, लोक येतालो आनी तें क्युअर करतालें स्कीन डिजीज म्हणटच तो तिचोर येयलो न्हालो आनी तो बरो जालो. आनी एज ए मार्क ऑफ ग्रेटिट्यूड he said, what shall I do for this land that has cured my sickness? Then he started this education system. पयलें आरपोरा आतां इस्कॉल पळय आहा तितूर बांदच्या आदी इस्कॉल मातशें आरो टिटार सावन भितर सरता आसतना एक व्हडलें घर आहा त्या कारण ते शिकयताले धाकटुलें कॉमेर्स केलें मागीर भितर तें व्हडलें केलें आनी तें आतां इस्कॉल. त्या इस्कॉलान शिंकतलो भुरगो SCC केलोलो भुरगो नेणार उरोना. In all respect, the student of Arpora School, average student, should be smart in any field, and especially the boy. It was only for boys. The boy who was brought up under the principalship, under the leadership of Father Mendonça, he should be smart. Father Mendonça was a genius. Though he was harsh, strict disciplinarian, there was nobody in Goa. Sportsman number one, Arpora School. Athletics, all other games, including indoor games. आमच्या गांवचे आमचे कालांगूटचे गांवचे कितले भुरगे थंय शिकल्यात. म्हाका मूड आसा तुमी वखतले आसा जेरिकाल टेबल टेनीस चॅम्पियन. त्या तेंपार आरपोरा स्कॉलान चॅम्पियन जावप म्हणजे यू आर चॅम्पियन इन गोवा. सोजा घेया म्हणून आसलो त्या तेंपार कालांगूटचो व्हडलो कांतोरीस मांडोईस. तो पळय इतलो बरो खेळटालो आरपोरा तो चॅम्पियन आसलो. सो ही वॉज लायक ए ऑल गोवा लेवलाचो. सो हे भुरगे आरपोरा शिकोवन व्हड जालेले. आनी मार्कूस पाचेको म्हणून एक व्हडांतलो व्हड स्टुडंट आरपोरा इस्कॉलाचो पोर्रीचो. ताका सिलेक्ट केलोलो पुर्तुगालाक एथलेटीक मीट आसली 1962 जानेवारी. पूण 61 डिसेंबरानूच गोंय इंडियानान गेल्ले. मार्कूस पाचेकोक पाकले मिरामार ट्रेनींग दिताले रस्त्याचेर. ते जिपीन तो वयताले आनी मार्कूस पाचेको धांवडावन हाडटाले
आनी इतलो परफेक्ट जालोलो की तो भितर गेलोलो जाल्यार तो घडीक ओलंपियान जायत आसलो, पूण ताका नशीब ना जालें. आनी आमकांय गोंयकारांक नशीब ना जालें आमचो एकलो भाव ओलंपियान जालोलो पळोवपाक. मार्कूस पाचेकोक हांव ल्हान आसतना पळयतालो, ताका पळोवन म्हाका इतली उमेद भोगताली हांव जायत काय देवा हेज्या भाशेन. फायनली I started practicing and I became such a prominent and smart runner, athletics, that finally I created record for Goa. I was individual champion at all Goa school level, 100, 200, 400 meters plus 2 relays, 100 into 100, 4 into 400. म्हाका कोणूच 400 आनी आलोय नासलो. Then immediately I gained expertise in running 100 meters. So I became fastest runner of Goa. And then I finished my SSC, and then I went to MAPSA St. Xavier's College. When I joined St. Xavier's College, that time when I was in SSC itself, when I was playing for CESA Goa still, CESA Goa Konzan, a German national, one of the top guys of CESA, who was running the sports also, in charge of CESA Goa sport, they decided to send me to Germany. They came to my place, and when they used to come to my place, गांवचो लोक येतालो आमगेर, व्हड नामनेचे मनीस, सरपंच, पादिगार आनी आमचो दोतोर गुस्ताव मोंतेर. आमचो म्हणचे कित्याक तो एक आमचोच कहो, तो पांय फाटल्यान पांय कहो, आमकां आमचें बरेंपण पळयतालो आनी गांवांत तेणें खूब बरें केलां. म्हणटकच एक दीस आमगेर मिटींग केली कोंजनान. दोतोर गुस्ताव आहलो, पादिगार आहलो, पातकूर आहलो आनी सरपंच आहलो की आंतोनींग म्हणजे कितें, म्हजें नांव आंतोन न्हू, म्हाका गांवान आंतोन म्हणटाले. म्हाका आंतोनींग आमी जर्मनाक धाडपाक डिसिजन घेतलां. आनी जर्मनाक धाडून ताका आमी कितें करतले, ताका थंयसर 2 वर्सां ट्रेनींग दितले. ताका ट्रेनींग थंयसर दिवन आमी ताका परतून हाडटले आनी वी वील इंडक्ट हिम टू रिप्रेझेंट इंडियन टीम, सो दॅट तेजे मतीन आसलें की म्हाका ओलंपियान करपाक. ओके. आनी हांवूय बरो खोशयेन आसलो. म्हाका CESA गोवा इस्कॉलाक हाडपाक व्हरपाक, प्रॅक्टिसीक हाडपाक व्हरपाक जीप आसताली CESA गोवा. केन्नाय वॉक्सवॅगन गाडी पासून धाडटालेच म्हाका ते. म्हाजी खूब आपुरबाय करताले आनी हांव भुरगो आनी बरो वतालो. म्हणटकीर हांव हेचेर आसतना म्हाका तेणीन बॉम्बे व्हेलो रोज कापाक. रोज कापाक गेला तर म्हाका इंजरी जाली, म्हाका मासल पूल म्हूण येतालो आनी तुटलेल्या भाशेन जातालो आनी हांव पडटालो आहा. म्हणटकच तो मासल पूल पळय येयलो, म्हाका धांवपाचें बंद जातालें धांवपाक, पूण ते स्पिडीचेर पावल्या उपरांत टडक करून मासल तुट्टालो. हें जावपाक क्रोनीक जावपाक कारण कितें, आमचे दोतोर पळय आहा ते दोतोर न्हू, ते बुजेर ते नॉक आसतना कसल्याय दुयेंसाक हात घालतात. तुवें लेगीत जायना, तूं करिना खंय, दुसरो दोतोर आहा, तूं सांग आपल्याक जायना म्हणून, आपल्या परस बरो आहा. कसल्याय कामाक कितेंय हात घालता. फाटीं एकलो दोतोर कॅन्सराचे, ब्रेस्ट कॅन्सराचे ऑपरेशन केलां की बायलेच्यान ब्रेस्ट काडला. तुका ती नॉलेजूच ना. यू आर डिफरंट स्पेशालिटी. पूण ह्या दोतोरांक जालां कितें, हाका कोण ना विचारतलो. वाय दे आर एक्टिंग लायक स्टुपीड पीपल. इतले एदुकाद मनीस हे शिकलेले, खूंय हांचे शिकप. थोडे म्हणटा आमचे घराणे केदे व्हडले, आमी अमके घराणे आसले. खाता हेंचे घराणे, लोकांचें पाड घालतात जाल्यार, लोकांक मारपाक काडल्यात तुमकां. तुवें खंय हातीन घेतले ज्या दुयेंसाची तुका जाणवा येना ती. पयशे मागता म्हणून कितेंय करतात. आतां हॉस्पिटलान वचपाक भिरांत मरे. आदले भाशेन कांय ना. 1959 रिबांदार ऑपरेशन चलता आसतना लायट गेलेली आनी ऑपरेशन करपाक जालें ना, सो मनीस मेलो. पुर्तुगेज सरकारान ताका कसली कास्तीक लायल्या जाणा मरे.
इंचार्ज पळय आसलो पळय तो हॉस्पिटलाचो नाका केला ताका. त्याच्या पाड कितें आसलें, कायदो बरो आसलो न्हू, सिस्टम आसली, डिसिप्लीन आसलें आनी सिस्टम सारकी थाऱ्यार पडलेली. आतां कितें आहा, आतां सिस्टम ना. आतां कोणूय कोणाक हाला उडयता. मनीसपण विसरला गोंयकार. गोंयकारा लागीं गोंयकारपण उरोंक ना. तें देंवचारपण येयलां तेज्या लागीं. आनी हें केन्ना जालां, जेन्ना पळय गोवा इंडियनाच्या हातीन पडलें तेन्नाच्यान कशें जालें, इन्फ्लक्स ऑफ नॉन गोवान स्टार्टेड pouring in Goa. And what is that influx of non-Goan? What type of this? All third class, 90% third class, 90% rostad, 90% सांडलेले, रिजेक्टेड बाय द सोसायटी. ते हांगासर येयले आनी तेणीन हांगासर कितें हाडलें, आदी आमचेर पाड पडलेले म्हळ्यार तापट पडटाले, पाड पडलेले म्हणूंक जायनासलें. तेणी पयलेंच हाडटा साला बांच्योच हाडले. साला बांच्योच उतराचो मिनींग कितें? इट इज अ क्रुएल वर्ड, इट इज अ वल्गर वर्ड. आनी सगळें आतां साला बांच्योतूच जालां. ते बायले येतात आनी तेंचे हार्श क्रुएल कल्चर ट्रेडिशन आमच्या मदें मिक्स करतात. पयलो गोंयान आफ्टर द Portuguese ouster from Goa, who was the first person to be hanged? It was Malayali, Kumar. Peter नांव तेचें, पूण ताका कुमार म्हणटाले. थालिगांव मांयक आनी भुरग्यांक मारून कातरून पेटेन भरली. गोंयकार न्हू तो, बायलो तो. पहिले कितले कुमारांनी किरमी मारले आसल्यो आनी मारूंक ना. 450 वर्सां पुर्तुगेज गोंयांत रावन जितल्यो किरमी जावंक ना त्यो विदीन फ्यू इयर्स जाल्यो मरे किरमी. कायद्याक कोण परवाच करिना. कित्याक लागून परवा करिना? कायदे तेलेच बामटे. आयज आमी एसेंब्लीन कोणाक निवडून काडटा, आमी जाणा तो रेपीस म्हणून, आमी जाणा तो मॉलेस्टर म्हणून, आमी जाणा तो चोर म्हणून, आमी जाणा तो ब्रायब घेता म्हणून, पूण तरी आसतना तेकाच काडटा. आनी आमी एडवान्स म्हणटा. कसले एडवान्स रे आमी? कितें करपाचें? कितें करपाचें एडवान्स आमी? हें एडवान्समेंट आमचें? आमचो एडवान्समेंटाचो रिजल्ट पळय रे, चोर आनी बामटे एसेंब्लीन पावल्यात आनी ते आपल्याक जाय पळय तशें करतात. आयज गोंय उरलां रे. गोंयकारपण उरलां आमचें. आनी जालोलोच भुरगो पळय रे आयज आमचो पुर्तुगेज पासपोर्ट करून भायर वचूंक सोदता. कित्याक लागून? शिरवोसो ना गोंयांत? कित्याक ना शिरविसो? शिरविसो आसच्यो म्हणून कितें केलां तुमी आमच्या वडिलांनी? कितें केलां? बायले येतात पळय रे, आमच्या लागीं एक मेसन ना, एक कार्पेंटर ना, एक टेलर ना, एक इलेक्ट्रिशियन ना. आमकां इंजिनियर नाका रे पेटे क्रॅश करपाचे 6 म्हयन्याचे 1 वर्साचे आनी भुरग्यांक आमच्या हे फिल्डाचेर घालपाचे. आयज पळय रे बायले येतात, मायग्रंट येतात, 600 रुपया 700 रुपया दिसाक घेतात आनी कितलीं वरां काम करतात? 4 वरां काम करतात. 1 वर सिगरेट ओडटात, 2 वरां जेवणाक घेतात नाजाल्यार तेंय मेळना. तेजो कालांगूट एक बोडको ओडप म्हणून आहा, थिंचोर सकाळचे मायग्रंट रावतात कामाक व्हरपाक. थिंचोर एकलो कोण बसलो मायग्रंट, बोट घेतला आनी एम्प्लॉयमेंट ओन्ली फॉर नॉन गोवान्स. तेणें बोर्डाचेर बरयलां ज्या एम्प्लॉयमेंट ओन्ली फॉर नॉन गोवान. अरे फाल्यां तो ही वील डॉमिनेट, ही वील कंट्रोल द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर इन हीज हँड. आनी आतां पळय 500-600 रुपया भरता ते 1000 भरचो पडटलो, 1500 भरचो पडटलो. हेका ऑफसेट करपाक कितें?
आमच्या भुरग्यांक हे पळय आमचे भुरगे रस्तात पळय भोंवतात इकडे तिकडे ताका वधी करून आनी वधी करून आमचे क्रिस्तांवांचे क्रिस्तांव कांय करिना तो फकत कितें फामिलीचे आहा जोडलेले आहा पाय माय आहा ते हांगा सोदतात ऑन एन एवरेज सगळेच न्हू ह्या भुरग्यांक एक क्रॅश करून काडूंक जाय आमचे इगोजेन इस्कॉल आहा ते इस्कॉल भिसमान बांदूंक ना ते इस्कॉल आमी लोकांनी पयशे काडून बांदला एक फ्लोर काडला प्रिंसिपलाक कुयट येयलो हांवें म्हाज्या लागच्यान प्रिंसिपल कुयट पावला कुयट वचोन तेणें दुडू काले केल्या लाखांनी आनी तो फ्लोर बांदला पूण टायम येता तेन्ना तेणीन आमकां वळखोंक ना इन्वेजन जालें कुयटचें आमच्या भुरग्यांक इस्कॉलाक घालपाक तेंच्या लागीं सुवात नासली पूण जेन्ना ताका दुडू जाय आसले तेन्ना आमी ताका सुवात दिलेली आमी घालपाक आसतना दुडू काले करपाक ते विसरलेत आनी दुसरें तुका सांगपाचें म्हळ्यार इन्वेजनाची गजाल तर सांगो ना त्या वेळार पळय आमकां गमोन येयला रे की आमीन पळय कितल्या पाद्रींक माद्रींक कसल्या इन्स्टिट्यूशनाक आनी सोसायटींक दुडू दिलेले कोण तरी आमकां लागीं सरला रे आमी 2-3 मोर्चा काडले पणजे एकलोय पाद्री ना आमी विचारले दोगां तिगां पाद्री फादर म्हण सांगलें आमकां तुमचो सपोर्ट ना आमी सपोर्ट ना म्हणटा आमी तुमच्या पासून मागता कितले पळया म्हण सांगलें मागता तें तुमच्याच भितर आहा म्हणून आमकां गमना पूण मोर्चाक तर येयलेले जाल्यार आमकां गमतेले आहले ना आमकां मोर्चाक येवंक जाय म्हणून ना आनी म्हळ्यार पाटी कशें तर तुमी मोर्चाक येयलेले 150-200 पाद्री आनी माद्री म्हणून सांगलें आझाद मैदानार हाडल्यो स्टॉप हिपिजम न्युडिजम आनी कितें असलें कितें पोजळपण जाता पळय तें तेन्ना तुमकांय बोबाट मारूंक येवंक जाता आनी आमी पळय तुमकां हजारांनी लाखांनी दुडू दिल्यात ताका आदार दिवंक सपोर्ट दिवंक जायना बेईमान म्हणलें सांगलें तुमी हे बेईमान पडूंक काय म्हणलें सांगलें तुमचें खंय गेले ते पाद्री मायशीन येवन रोडटाले कुयट आसतना इन्वेजन जावचे आदीं कुयटचें आमकां मातशें हेल्प कर हें कर तें कर खंयच्या पाद्रिकांनी हेल्प करना म्हणून चाललें पूण आमचेर वगत येयलो तेन्ना तुमी आमकां हेल्प केलें करूंक ना म्हूण सांगलें हेची सोजमणी कितें तितलेंच न्हू आमच्या गोच्च्यांनी पासून मायन पायक पयस केलो इन सम एस्पेक्ट भयणीन भावाक पयस केलो बायलेन घोवाक पयस केलो शेजाऱ्यांनी शेजाऱ्याक पयस केलो आमिगांक पयस केलो कित्याक लागून आमी रित्या हातांनी येयल्या म्हणून कोणाकूच खबर नासली कुयट लिबरेशन जायत म्हणून हांव पणजे आहलो आझाद मैदाना फुडल्यान चलतालो चेंबर ऑफ कॉमर्स खातीर एडवर्ड फालेरो तेन्ना तो सेंट्रल मिनिस्ट्रींत कितें आहलो आय थिंक सो ही वॉज इन सेंटर म्हाका पयलो आनी गरजेक म्हणूंक लागलो थांबलो हांव खंय तारे म्हणून हांवें म्हणलें हांगा कितें करता हांवें म्हणलें तो सॉलिड कुयट गोवा कुयट सॉलिडारिटी मुवमेंट चलयता म्हणून सांगलें चे फॉरगेट इट म्हणून हांवें कितें रे फॉरगेट रे म्हणूंक लागलो दॅट इज नथींग वील कम म्हणलें कितें रे अरे कुयट वील नॉट बी लिबरेटेड इवन इफ इट लिबरेटेड इफ इट गोइंग टू बी लिबरेटेड इट वील टेक लॉंग टायम इट वील ड्रॅग ऑन लायक पॅलेस्टिनियन केस 30 years 40 years फॉरगेट इट म्हणूंक लागलो अरे हो फॉरेन अफेर्सान आसलो आनी फॉरेन कंट्रीनी कारबार कशें चलता तें नको अमेरिका जेन्ना एका गांवांत भितर सरले आपल्याचें त्रोप घेवन ते बेश्टे हातीन येयना दे हॅव टू क्रिएट ए रिजल्ट अमेरिका एडमिनिस्ट्रेशन नॉट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन कोणाच्या हातीन लादरू पेदरूच्या हातीन आहा गोंयचें एडमिनिस्ट्रेशन कोणाच्या हातीन आहा रस्ताच्या हातीन आहा कांयच करिनात सांगतात आमी अशें करतले आनी फुडें पावले पण दुसरेंच करता पळय आमकां सांगलें कोणें मोदीन सांगलें स्पेशल स्टेटस दितले म्हणून अरे हेड ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ ऑल इंडिया तेकाच आपल्याचें उतर राखोंक जायना आनी कोण राखतलो रे
कोण हारे आमकां हें करपाक भरवंसो दिवपाक. मेलेत मरे सगळे फोटींग मरे. ह्या फोटींग तुज्यान मानून घेवंक जाता वो आपल्याचो लिडर, वो आपल्याचो प्रायम मिनिस्टर, वो आपल्याचो प्रेजिडेंट अशें मानून घेवंक जाता. तुज्यान म्हाका म्हाज्यान मानून घेवंक जायना. पूण भिरांतीक लागून हांव येस म्हणत बोगडे भाशेन. बट फ्रॉम हार्ट ऑफ माय हार्ट आय वील नेवर एडमीट दीस. दीस पीपल आर नॉट मेंट टू बी लिडर्स. लिडर्स म्हणजे कितें रे? आफ्टर गांधी आनी जयप्रकाश नारायण आमच्या लागीं कोणूय एकलोय लिडर ना एट ऑल इंडिया स्टेजीर. गांधी नॉर्थाक उलयल्यार सावथाक रेडियो घेवन आयकताले. द सेम थिंग हॅपन वेन जयप्रकाश नारायण केम इन द फील्ड. आफ्टर दॅट देर इज नो जयप्रकाश, नो गांधी. आतां आहा ते खिचडी लिडर. ओके, हें सांगून हांव मातसो फुडें वयतां. मागीर हांव सेंट झेवियर्स कॉलेजीन जॉयन जालो आनी म्हाजी BA केली. आनी देन आय वेंट रायट अप टू पोस्ट ग्रॅज्युएशन. आय डीड माय पार्ट 1. पार्ट 2 करच्या वक्तार हांव कुवेट गेलो.